नमस्कार. आम्ही आयज आसात कला, संस्कृती, पर्यावरण, पर्यटन ह्या तिनूय मळार फामाद असो गांव म्हळ्यार मये गांव. आनी आमचे मदीं आसात एक युवा मदले आनी युवा खातीर वावुरपी अशे युवा नेते, एक समाजसेवक, समाज कार्यकर्ते, तशेंच रोट्रॅक, सम्राट, JCI ह्या सारक्या संस्थेचे पास्ट प्रेसिडेंट आनी एक युवा नेते आणि विजयानंद ज्ञानप्रसारक संस्था हाचे संचालक श्री रुपेश ठाणेकर सर. तर आयज तांचो वाडदीस जल्मदीस सगळ्यान पयलीं आमी सगळ्यांच्या वतीन तुमकां जल्मदिसाची परबी दिता सर. थँक्यू सर. आता आमी तुमकां तुमच्या स्वताच्या संस्थेन हांगा आयिल्ले आसा, तर ह्या संस्थे बद्दल तुमी आमकां कितें सांगतले? श्री विजयानंद ज्ञानप्रसारक संस्था आणि ह्या संस्थे अंतर्गत तुम्ही पळयल्यात श्री विजयानंद हायस्कूल जे सगळ्यांक पयलीं मुळावी शाळा म्हणून पयलीं सगळ्यांक पयलीं 1931 जेन्ना सुरू जालें त्या वेळाचेर मुळावी शाळा म्हणून त्या वेळाचेर पोर्तुगीज टायमार हें स्कूल स्टार्ट जालें. आणि 1931 जेन्ना स्टार्ट जालें तेन्ना फक्त पयली ती चवथी एप्री त्या वेळाचें जें शिक्षण आसलें त्या वेळाच्या शिक्षणान हें सुरू जालें. आनी कालांतरांत जेन्ना गोंय स्वतंत्र जालें त्या वेळाचेर विजयानंद विद्यालय म्हणून सुरू जालें. आनी आमचे आदले म्हणजे सर्गेस्त बाबू म्हणून ताका आमी सगळे नांवाजतात, दत्ताराम चोपडेकर, त्या वेळाचेर ते गव्हर्मेंटान आसले त्या वेळाचेर तेंच्यांनी सगळो हातभार लावन पयली ती चवथी आसली, मागीर 5वी ती 10वी ह्या अंतर्गत स्कूल फुडें येलें. आनी कालांतरांत 1962-63 जो फर्स्ट बॅच जालो त्या वेळाचेर जो 5वी ती 10वी पासून गेलो. तेज्या उपरांत 1978-79 आमी जे आयज ह्या जाग्यार उबे आसात त्या ह्या जाग्याचेर श्री महामाय हायस्कूल म्हणून आमचे जे जाणटे आसले त्यांच्या विजना प्रमाणे गांव शिक्षणा बद्दल फुडें वचपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी आमी म्हणटात देवळां सोडून स्कुलां स्टार्ट केली आनी हांगासर एक स्कूल स्टार्ट केलें महामाय हायस्कूल. तेज्या उपरांत 1994-93 रोखडेच आमच्या जाणट्यांनी किंवा जे संस्थेन पदाधिकारी आसले तेंच्यांनी हाय सेकंडरी स्टार्ट केली. 11th आनी 12th तो कंटिन्यू जालो. मुखार 2014 आमच्या सगळे इलेक्शन जालें आनी गांवच्यांनी आनी आमकां निवडून हाडले. एक 8 मेंबर आमचे 9 मेंबर जे आसात विजय ज्ञानप्रसारक संस्थेचे तांकां 2014 निवडून हाडले. आनी बाकीच्या 9 मेंबरांनी एकी कडेन येवन म्हाका एक ल्हान भुरगो आनी तेंच्यांनी कितें म्हाका अजुनूय क्वेश्चन आसात त्या वेळाचेर म्हणजे फाटी तर आमी एक 7-8 वर्सां वयशीत जाल्यार 7-8 वर्सां पयलीं रुपेश ठाणेकराक चेअरमॅन केलो आनी सगळ्यांक ल्हान चेअरमॅन म्हणून गांवांत सगळ्या गोंयभर चर्चाय जाली. आनी क्वेश्चनूय आसलो की रुपेश ठाणेकर हो करतलो तरी कितें, शिक्षणान फुडें कसो सरतलो किंवा शिक्षणा बद्दल कितें ताका ज्ञान आसा आनी ही स्कुलां कशी फुडें व्हरतलो. आनी ज्या वेळाचेर आमच्या हातीन ही 2014 संस्था मेळ्ळी त्या वेळाचेरूच आमी रोखडीच मिटींग घेतली. जायते जाणकार रायट फ्रॉम आमी म्हणटात प्रभाकर तिंबले म्हूण किंवा आमचो सर्गेस्त नित्यानंद नायक तो आशिल्लो, हनुमंत आसा किंवा जे प्रशांत नायक आयज खंयचे तरी संस्थेचो चेअरमॅन आसात किंवा आतांचो घडयेक आमचो CM आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत, त्या वेळाचेर आमदार आसलो, मागीर स्पिकर आतां CM आसात. हे सगळ्यांक एकी कडेन येवन तेंचे कडेन आमी 4-5 जाण वचोन डेली मेळोन जवळ जवळ 1-2-3 म्हयने आमी फक्त एक्सरसायज केला शिक्षणा बद्दल. आमी शिक्षण फुडें कशें व्हरप आनी स्कुलां कशीं चलोवप तेज्या नंतर आमी सगळें इम्प्लिमेंट करपाक स्टार्ट जालें. कोणाकूय दिसतात की बाबा आत्तां संस्था स्टार्ट जाल्या किंवा आत्तां आमी संस्थेन हात घेतले आनी रोखडेच 2 वर्सां भितर अशें तशें जायना. तें कितें आसता संस्थेन काम करता आसतना किंवा शिक्षण संस्थेन जेन्ना काम करतात फुडलीं 10 वर्सां पळोवन काम करचें पडटा. त्याच रितीन आमी काम केलें आनी खंय तरी आमकां जाणून आयलें जेन्ना आमी सगळ्या लोकां कडेन मेळ्ळे. बिचोले संस्थेचे चेअरमॅन आसात तांकां मेळ्ळे, बिचोले स्कुलांचे प्रिंसिपल हेडमास्टर तांकां मेळ्ळे, गांवांचे शाळेंचे बाई तांकां म्हणजे ऑल ओवर आमी 2-3 म्हयन्यान मॅक्झिमम लोकांक मेळोन स्टडी करून तेज्या उपरांत आमी फुडें स्टेप घेतले. आनी जेन्ना आमकां कळ्ळें की बाबा गांवचे स्कुलां जी आसात ती बंद पडपाचे मार्गान जाल्ली आसात तेज्या फाटलें रिजन हें सोदपाक लागून आमी सगळे तेन्ना आमकां कळ्ळें की प्री प्रायमरी आमी मुळावी शाळा म्हणटा प्री प्रायमरी जे सॅक्टर जे आसात ते शहरांनी आसात
किंवा गांवांत खंयसरूच ना. आमची फक्त शाळा म्हणून आसात आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा गव्हर्मेंट शाळा कशी चलता ती. प्री प्रायमरी सेक्टर आनी शाळा हितूर खूब फरक आसा. बालवाडी ती मागीर येता ती डायरेक्ट पयली आनी बालवाडीन आमी सगळे म्हणजे 3.5 वर्साचे जेन्ना बालवाडीन वयता 5.5 वर्सां पासून 2 वर्सां तांकां फक्त बालवाडीन आसता म्हणजे तांकां कांय ना. प्री प्रायमरी सेक्टर हो गव्हर्मेंटान केन्ना एप्लाय करूंक नासलो. सो आतां न्यू एज्युकेशन पॉलिसी प्रमाणे तेंच्यांनी स्टार्ट केला. तरी आसतना आमी हेजेर सगळे मात करून म्हणजे सगळे विचार करून आमी प्री प्रायमरी सेक्टर विजयानंद आनी म्हामायेन आमी स्टार्ट केलो. कालांतरात म्हणजे देव आमचो देवी सातेरी म्हूण किंवा देवी महामाया, देव खेतोबा, मुळावो आमचो जो विजयानंद ज्ञानप्रकाश संस्थेक जो हातभार लायता आनी आमचेर आराध्य कशें आसा आनी तेजे आशिर्वाद जो आसात श्री तळेश्वर महाराज ह्या तळेश्वराच्या जाग्यार रावून आमी सगळे काम करपाक स्टार्ट केलें. खेतोबा देव म्हणून सगळ्या मये गांवचे जे मयेच्यो 7 भयणी आसात किंवा एक आमचो खेतोबा आसा तांकां सगळ्यांक एकी कडेन मेळून आमी तांकां प्रार्थना करून आमी मुळावी शाळा स्टार्ट केली. आनी आयज आमकां खूब खोस भोगता की आयज महामाया प्रायमरी स्कुलान पयली ती 4थी चलता, विजयानंद पयली ती 3री चलता आनी मोर दॅन 100 भुरगीं जीं आसात ती दोनूय कडेन आसात. खूब खोस भोगता कारण जो भुरगो गांवांतसून सिटीन वयतालो म्हणजे शिकपाक कंटिन्युअसली आनी मुळावी शाळान म्हणजे गांवांत भुरगे सामकेच कमी 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 जायत गेले आनी तेजें रिजन आसलें तें फक्त प्री प्रायमरी सेक्टर. आनी आमकां बरे तरेन सगळ्यांनी हेल्प केलो आनी प्री प्रायमरी सेक्टरान आमी हें स्टार्ट केलें. खरेंच म्हाका दिसता समाजान ज्यो कितें अडचणी आसतात त्यो अडचणी जाणून घेवप आनी ताचे प्रती आपूण आपले स्वताचें कितें तरी योगदान दिवप हें आमी खूब कमी जाणां मदीं पळयता. आनी अशेंच जर तुमी खूब महत्वाच्या क्षेत्रांत म्हणजे शिक्षण हें खूब उदरगतीच्या जर मळार आमी पळयलें तर शिक्षण हें आयच्या खातीरूच न्ही तर फाल्यांचें जर आमी भविश्य पळयता आमच्या देशाचें, आमच्या गांवचें, आमच्या राज्याचें तर खूब महत्वाचें असो क्षेत्र आसा हो शिक्षण म्हळ्यार. आनी त्या क्षेत्रांत तुमी खूब विचारपूर्वक आणि अभ्यास करून तुमचें योगदान दिल्लें आसा आनी हाचे बद्दल खरेंच अभिमान दिसता आमकां तशेंच ह्या गांवांतल्या लोकांकूय. तर हें जें समाज कार्य आसा म्हाका दिसता जशें हांवें म्हटलें की समाजांतल्यो अडचणी जाणून घेवप आनी ताचे मदीं आपलें योगदान दिवन त्यो अडचणी सोडोवपाचो प्रयत्न करप हाका आमी समाजकार्य म्हणटा. आनी ह्या कार्यान तुमकां येवपाची आवड किंवा इच्छा कशी निर्माण जाली? हो तर सदींच क्वेश्चन मार्क आसता आनी कसली गोश्ट कशें आसा कोणाकूच भुतकाळान म्हणजे पास्ट सांगप आनी कशें कशें येयलां तें सांगप आनी खरें सांगप काय खोटें सांगप हेजेरूच सगळ्यांक व्हडलो क्वेश्चन. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा हांवें खूब जाणांचे इंटरव्यू पळयल्यात किंवा खूब जाणांचे जे आमी संभाशण करता आसतना तेन्ना पळयलात की क्वेश्चन येता खरेंच काय अशें आसलें फाटल्यान काय म्हणून. मे बी आतां हांव जें सांगीत तें खरें ते सगळे जाण पळयतले बाबा हें अशें आसलें म्हणून आतां अशें आसा ना. जें कितें फॅक्ट आसात तेजेरूच आमी भासाभास करया. म्हाका याद जाता जेन्ना फर्स्ट टर्नींग पॉयंट जो आसा तो शाळेनसून आसलो म्हाका. आनी शाळेनसून आसता शाळा जेन्ना हांव 4थाक आसलो 4थाक एकूच 2 मिनटां सांगता शाळे बद्दल सांगता कित्याक हांव मराठी शाळेंचोच भुरगो हातुले शाळेन शिकला आनी ते शाळेन आमचे गॅदरींग आसलें त्या वेळाचेर तुका हे फावट गॅदरिंगाक पार्ट ना म्हणून आनी हांव कंटिन्युअसली स्टेजीर ऑन स्टेज नाटकान काम करतालो. सॉरी नाटकान न्हय डान्सान काम करतालो. तुजो पार्टनर आसा तो चेंज जाला म्हणून आतां अरे हांव सारको घुसपालो म्हाजो पार्टनर कित्याक चेंज जालो काय म्हणून. कंटिन्युअस पयलीं ती 4थी पासून हांव कंटिन्युअस डान्सान पार्ट करतालो आनी डान्सान पार्ट करता आसतना म्हाका काडलो म्हणून हांव घरा कडेन येयलो रडपाक लागलो म्हाका आतां गॅदरिंगाक घेयना म्हणून. दुसरे दिसा म्हाका दुसऱ्या गुरुजी जो आसलो एक आमचो गुरुजी दुसऱ्या क्लासीचो तेणी म्हाका आफोवन येयलो बाबा तूं खंयच ना न्हू. ना म्हटलें आपल्या नाटकान यो म्हणून पावलो आनी तें नाटक जें आसलें तें सोशलाचेर आसलें आनी त्या नाटकान काम केलें. तें काम करता आसतना विचार म्हणजे तेणी गुरुजीन म्हाज्या तकलेन अशें सोशलाच्या बद्दल घातलें की सोशलान मनीस कसो आसता कसो वागता आनी थंयसून जें सुरू जालें तेन्ना मागीर कंटिन्युअसली 5वेक नाटकांनी काम करपाक 6वेक 7वेक कांय वर्सां नंतर शिक्षण SSC पास आवट जालो. ITI केलें हांवें 2 वर्सां फार्मागुडी थंय पास आवट जावन जेन्ना येयलो कामाक लागलो परत कॉरस्पॉन्डन्स डिप्लोमा करपाक स्टार्ट केलें आनी कंटिन्यू चलता चलता 2002 2003 सुमार एक आमी संस्था निर्माण केली. तेज्या फाटलें म्हणून एक रिजन आसलें की हांव एप्लिकेशन घेवन गेलो की म्हाका गव्हर्मेंट जॉब जाय म्हणून आनी ते जॉब जाता आसतना
एक नांव मेन्शन करिना हांव केन्नाच कोणाचें, पूण ते जॉब जाय म्हणून हांव ज्या जाग्यार गेलो तेणी म्हाका सांगलें आमच्या गांवची त्या वेळाचेर हें चालू आसलें म्हणजे एक स्कुलाकूच लागून म्हणजे एक संस्थेक लागून आमच्या गांवान वादावादी हें सगळें त्या वेळार चलता 2, 3, 4 ह्या सालान. त्या वेळाचेर त्या मनशान म्हाका तूं ह्या ग्रुपाचो काय त्या ग्रुपाचो असो जेन्ना क्वेश्चन येयलो त्या वेळाचेर 15 मिनटां वादावाद जालो आनी मागीर हांवें सांगलें म्हाका हो जॉब नाका, फुडें हांव कितें करपाक जाय तें करता म्हणून. आनी त्या वेळाचेर त्या क्षणान थंयसून भायर सरलो आनी हांव जॉब म्हाका मेळलो हांवें तो नाकारलो त्या वेळाचेर. आनी नाकारता आसतना हो जॉब हांवें मागीर एक भायर येयलो आनी भरपूर रडलो बाबा म्हाका एक जॉब मेळटालो. त्या वेळाचेर हांव प्रायवेटली कामाक वयतालो, 2-4 हजार रुपया पगार मेळटाले आनी हो जॉब जो आसलो बरो एक 25-30 हजाराचो मेळटालो म्हाका. मागीर हांवें एक कॉल मारलो. सगळ्यांक पयलीं कॉल मारता आसतना हांवें म्हाका अजुनूय याद जाता आमचो नित्यानंद नायकाक फोन मारलो. आतां आमच्या मदीं ना, ताका फोन मारलो भाई अशें अशें जालां की हांव जो आसा म्हाका जॉब ना म्हणून हांव थंय जॉब कन्सिडर जाल्लो म्हाका पूण तो मेळना म्हाका, हांव आतां कितें करूं काय म्हणून. तो म्हणपाक लागलो एक संस्था निर्माण कर आनी सोशलान आमी काम करया, पळोवया तुका जॉब जाय जाल्यार केन्ना तरी मेळटलो म्हणून. आनी रायझींग यूथ नांवाची ही जी संस्था आसा ती त्या वेळाचेर स्टार्ट जाली 20 वर्सां पयलीं. जवळ जवळ 18 ते 19 वर्सां पयलीं रायझींग यूथ नांवाची संस्थान त्या वेळाचेर जल्म घेतलो. म्हजें नांव तनुजा किशोर गोवेकर. हांव हेडमिस्ट्रेस म्हणून श्री महामयान आसा. आमच्या संस्थेचो चेअरमॅन तशेंच श्री महामया प्रायमरी स्कुलाचो चेअरमॅन श्री रुपेश ठाणेकर हाच्या बड्डे निमतान आज तुमी प्रुडंट मिडिया हांगा आयिल्ली आसा. तुमचें हांव मना पासून स्वागत करता आनी म्हाका खरेंच खूब खोस भोगता. किर्ती शेवटी आनी मुर्ती मोठी म्हणटा तशी. ताजो समोर दीस आमी बड्डे हांगा सेलिब्रेट करतली. सो म्हज्या PTA तर्फे म्हज्या स्टाफा तर्फे हांव तांकां उनवनीत वाडदिवसाची परबीं दिता आनी तांचें जें कॉन्ट्रिब्युशन आसा ह्या फिल्डान तशेंच कॉन्ट्रिब्युशन सदैव उरचें. I will begin by wishing him on behalf of the Vijayanand Higher Secondary and the management. I wish him a very happy birthday. He's a very dynamic young leader, I can say, person who has always cooperated. He's always there for us. Whenever we have asked him for any support, he's always there to support us, always lending a helping hand, whether it is maybe financial or any other help that is needed. He's always there. He never said no to us. He happens to be the chairman of the higher secondary. So I have very close contact because I have to communicate a lot of things with him. So he has never said no to us, always there to support us, and he has done a lot for in the education field, especially for the Sanstha. He's doing a lot. He has done and he has lots of plans. तांकां म्हाज्या कडसून आनी आमच्या युवा कला टीम कडसून तांकां आयच्या त्या बड्डेच्या उनवीत परबी दिता. आनी सर आमकां सदांच साथ दिता, सदांच सपोर्ट करता, सदांच आमकां पावता. कितें काम आसल्यार आमी सरा कडेन फक्त सांगता, तो आमकां सदांच म्हणजे सदांच सपोर्ट करता. सर आता तुम्ही जसे की शिक्षणाबद्दल सांगले तसे तुम्ही मये गावचे सुपुत्र, तर एक ह्या गावचे असल्या कारणान तुमकां ह्या गांवान सद्या खंयच्यो खंयच्यो समस्या दिश्टी पडटा? बरोबर आसा की मया आनी मया म्हटल्या उपरांत तुमकां सगळ्यांकूच दिसतलें की रायट फ्रॉम स्टार्ट म्हणटा आमी 1900 आमी चड पयस या नाका 1961 जेन्ना गोंय स्वतंत्र जालो आनी जेन्ना ट्युरिस्ट खरें एक्चुअल येवपाक स्टार्ट जाले 70च्यान, त्या वेळाचेर एकूच सॉंग वयतालें या मया या म्हणून. आनी गोंयचो फेमस पॉयंट म्हटल्यार एकूच जो आसलो तो म्हळ्यार मैम लेक. आनी तुमकां खबर आसा आयज आमी ह्या मैम लेकेचेरूच उबे आसा. त्या वेळासून त्या वेळ तो आयज हो वेळ कंटिन्युअसली मया गांवांत मैम लेक फेमस आसलो. सांगपाचो मुद्दो एकूच, ज्या वेळाचेर जे डेवलपमेंट जाय आसलें आमकां आनी जी खरीच गरज आसली ह्या डेवलपमेंट मयेची
आनी मया जो ट्युरिस्ट जो येवपाचो आसलो तो कंटिन्युअसली जो जाय आसलो तो आयज खंय तरी खटकता. म्हणजे हो जो फर्स्ट जो स्टेप जो आसा, नो डावट गोवोरमेंटान काम केलां, हें केलां तें केलां, कांय प्रॉब्लम ना. पूण जो फाटलो 4-5 वर्साचो गॅप जो आसा तो भरपाक लागून आमकां फुडलीं आनी 5 वर्सां काम करचें पडटलें. आनी मेन आसा तो ट्युरिजम सेक्टरान आमकां काम करचें पडटलें. आनी हो मेन इशू जो आसा तो घडयेक आतां आसा. तुमकां खबर आसा की मया ही मायनिंगाक लागून तितकीच फेमस आसली ज्या वेळाचेर आसली त्या वेळाचेर मायनिंगाकूय फेमस आसली. पूण मायनिंग बंद जाल्ल्या कारणान आतां ट्युरिस्टाच्या लोकांचो सगळ्यांचो जो ट्युरिस्ट जो आसात किंवा जो मयेचो उदरगत आनी मयेक जो फंड जाय आसलो आनी जे तरेन आमकां मया गांवच्या लोकांक सगळ्यांक इनकम कितें जाय आसलो तो ह्या ट्युरिजम सेक्टराच्यान येवपाक जाय आसलो. थंयसर आमकां प्रॉब्लेम पयल्या सेक्टरान पयलें जें आसा तें प्रॉब्लम जो आसा तो हो आसा की ट्युरिस्ट आनी मयम डेवलॉप जावपाक जाय म्हणून. तुमकां खबर आसा मया गांवांत वेगळीं देवळां आसा, हें आसा तें आसा, पूण तेजेरूय आमकां काम करपाक जाय. सेकेंड उरलो सुरलो जो आसा तो मेन सद्या आमी प्रोजेक्ट करता आसतना प्रॉब्लम इशू जो करता तो अनएम्प्लॉयमेंट तो इशू आसा. आनी ज्या कारणाक लागून आयज यूथ म्हळ्यार आनी यूथ म्हणूनच हांव जेन्ना फुडें सरता तेन्ना हांव युथा कडेन प्रत्येक क्लबां कडेन जेन्ना उलयता, प्रत्येक मनशा कडेन उलयता तेन्ना प्रत्येक गोश्ट आमकां जाणून येता की अनएम्प्लॉयमेंट तेजेर आमी कशें मात करतले. स्वयंपूर्ण गोंय जे आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंयच्या सीएमान केल्ले आसात तेजेरूच आमी प्रयत्न करतले की स्वयंपूर्ण मय हें मुखार व्हरतले. हो विजन जो आसात किंवा हे जे कार्य जे आसात आमी म्हणटात प्रॉब्लमान हो सगळ्यांत मेजर आसा. नो डावटूच ना गोंय मुक्ती नंतर गोंय मया स्वतंत्र जावंक ना हेजेरूय इशू चालू आसात किंवा मायनींग इशू आसात, वेगवेगळे फार्मींग सेक्टर जेजेर आसात तेजेरूय आमकां आयज काम करपाक जाय, तेजेरूय आमकां आयज खूब काम करपाक जाय. तोय मेजर प्रॉब्लम जो आसात, जी खाजनां जी आसात ती तुमी कंटिन्युअसली पळयली आसात की पेपरार येतात की बुडलेली आसात. त्या कारणाक लागून हे सगळ्यो गोश्टी घडल्यो आसात. इशू प्रॉब्लम जे आसात तेजेर तुमकां म्हणजे लांब लचक आसा. मेन आसा तेच आमी चड घेवपाक जाय. मेन इशू आसात अनएम्प्लॉयमेंट जो मयान गोंयभर आसूच पूण मयान तरी तितको तेजेर मात करपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय. मेन इशू. आनी सेकेंड आसा ट्युरिजम जेका लागून रोजी रोटी म्हणटा आमी मया गांवची मया कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांची किंवा मेन मयांची ती चलपाक जाय म्हणून आमी तेजेर काम करपाक जाय. नक्कीच खूप अभ्यासपूर्वक अशे मये गांवच्यो समस्या सर तुमी आमचे मुखार मांडिल्ल्यो आसात. आतां जेन्ना तुमी ह्यो समस्या सांगतात तेन्ना अशोच तुमी तुमचें एक स्वताचें विजन की बाबा ह्यो समस्या सोडोवपा खातीर हाचेर तोडगे अशें तुमचें विजनान कितें आसा? मेन म्हळ्यार डेवलॉपमेंटाच्या बाबतींत सगळ्यांक खबर आसा, सगळे लोक गोंयभर म्हणजे गोंय सरकार तेजेरूय काम करतात म्हूण वेगवेगळे संस्थाय काम करतात, NGOs काम करतात, सगळे काम करतात. हें काम करता आसतना एक मेन मुद्दो आनी मेन गजाल जी आसात अनएम्प्लॉयमेंट कशें पयस करतलो. सगळें उलोवपाक सगळ्यांक इजी किंवा कोणूय कितें म्हणपाक इजी. जर तर तुजें पोटूच भरोंक ना जाल्यार बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी कित्याक? आमकां पोटाक कांय मेळोंक ना किंवा आमी कांय आयज 2 दीस उपाशी आसा कितें फायदो आसा? आमी इतकें डेवलॉपमेंट कितें फायदो आसा? आनी म्हळ्यार तरी आसतना आमी मयम लेक डेवलॉप करपाक जाय, तेज्या उपरांत हांगा कितें तरी रोजी रोटी जातली बरोबर आसा. पूण हें जर करतलो जाल्यार दोन टायमा वयलें जेवण जाय तें तरी एटलिस्ट करतलो जाल्यार आमकां स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा तशें स्वयंपूर्ण मये करपाचो आमी ध्येय धरलो आसा. डावटूच ना खंयचीच गोश्ट आहा ती 2 म्हयन्यांनी किंवा एका वर्सान येना, ताका एक 2-3 वर्सां वयतली. देवा कडेन मागता की सगळ्यांक आमकां तर हातपाय आनी आरोग्य बरें दीत देवान जाल्यार आमी 100% 2-3 वर्सां भितर तेजेर 100% ना कितें एटलिस्ट 30% तरी मात करपाचो आमी प्रयत्न करतात. आमकां हांगा पॉलिटिकली भाशा कसली करपाची ना किंवा हांव 100% हें करतलो तें करतलो ना, हे आमचो विचार ना. म्हाजे कडेन कितें जावं येता एक 100%चे एक 20% जाल्यार ते 100%चे 20% सुद्दां तर हांवें आमच्या मयांक लागून कितें दिलें जाल्यार तेजेर हांव जिखलो अशें धरता. ट्युरिजम सेक्टरान जेन्ना काम करता आसतना मयम लेक आसात, आमचे चड फेमस सप्तशृंगी टेंपल आसात, खेतोबा देवूळ आसात, महामाया टेंपल आसात, लयराई देवूळ आसात, म्हळ्यार जाय त्यो गोश्टी आसात. आनी त्यो गोश्टी तर मातश्यो ताका आमी डेवलॉप करीत. आमी म्हणना 100% म्हणत, एटलिस्ट त्या वाड्या वयले त्या गांवांचे 5 भुरगे तर कामाक त्या जाग्यार त्या पावले जाल्यार ते आमचे जैत आसतले. आमी 100% म्हणनात
कित्याक 100% ही खंयचीच गोष्ट जाना. आमी एटलिस्ट स्टार्ट तरी करपाक जाय. आमी कोणी स्टार्टूच करूंक ना. प्रत्येक जो पॉलिटिशियन येता, प्रत्येक जो मनीस येता, कोणी आसूं बिजनेसमॅन, आमी फक्त वाऱ्यावयली गजाली करता वतात. काम करपाचें कोणी करूं ना. सो आमकां काम करपाचें आसा आनी ताका लागून आमकां सगळ्या मया गांवचो सपोर्ट जाय, तुमचो सपोर्ट जाय आनी हें सगळें करता आसतना देवाचो आमचेर आशिर्वाद जाय. नक्कीच सर, तुमचे हे मोलादीक विचार, तुमचे हे विजन आमकां सगळ्यांक आयकपाक मेळ्ळे. खरेंच अशे निरपेक्ष भावनेन काम करपी समाजसेवक, एक नेते, आनी ते खंयचेय प्रॉब्लम्स जाणून घेवन ताचे विशयी अभ्यास करून ताचेर तोडगे काडप, ही जी एक क्वॉलिटी आसा ती खूब कमी जाणां मदीं आमकां पळोवपाक मेळटा आनी ती सर तुमच्या मदीं आमकां पळोवपाक मेळ्ळी. आनी म्हाका दिसता खरेंच आमचें भाग्य आसा की आयज तुमच्या जल्मदिसाच्या निमतान आमी खरें तर तुमकां मेळपाक आयिल्ले आनी तुमचे हे विचार आमकां कळ्ळे, तुमच्या फुडें उदरगतीची येवजण आमकां कळ्ळी. आनी प्रुडंट मिडियाच्या एंटायर टीम हांचे कडल्यान हांव तुमकां परत एकदां जल्मदिसाची हुनहुनीत परबी दिता आनी देव बरें करूं. देव बरें करूं. विशेष म्हणजे हो जो वाडदिवस जो साजरो करपाचो ठरिल्लो आसा, त्या वाडदिवसाच्या आयोजन समितीचे अध्यक्ष पद जे आसा ते म्हाजे कडेन सोंपयल्लें आसा. रुपेश जे आसा एक बऱ्यापैकी सामाजीक कार्यकर्ते आसा. गोर गरिबा खातीर वावुरपी व्यक्तिमत्व आसा. अनेक संघटनांशी तेंच्यांनी आपले नातें जे आसा ते एकदम दृढ करून दवरलेले आसा. एक बरें व्यक्तिमत्व आसल्या कारणान तेंचो वाडदिवस जो आसा हो साजरो करपाचें आमचें कर्तव्य ठरता. म्हणून आमी सगळ्यांक उलो मारलो आनी रुपेशाचो वाडदिवस करपाचो ठरयल्लो आसा. समाजा कडेन कार्य ते करता आसतना ते आपल्या कडेन कितें आसा आनी ना हें केन्नाच पळयना. एखादी जर कसली गरज पडली जाल्यार आपल्या कडेन नासतना सुद्दां दुसऱ्या कडसून तें हाडून दिवपाचें कार्य जें आसा आनी काम जें आसा तें रुपेश ठाणेकर करता, हो आमी आमचो अनुभव सांगता. आमचे मित्र विजयानंद ज्ञानप्रसारक संस्थेचे युवा अध्यक्ष बाब रुपेश नारायण ठाणेकर यांचो वाडदीस विजयानंद ज्ञानप्रसारक संस्थेन त्यांचो वाडदीस मोठ्या उमेदीन आनी मोठ्या प्रमाणान मनोवपाचो ठरयल्लो आसा आनी तांकां हांव त्यांच्या वाडदिसाच्यो अनेक अनेक हार्दिक शुभेच्छा भेटयता. एक अशी व्यक्ती जेंच्यांनी खूब ल्हान वयाचेर खूब यश संपादन केल्लेलें आसा. एक अशी व्यक्ती की खंयचीय गोश्ट तेंच्यांनी समज मनान ठरयली तर ती नक्कीच ते त्या खंयच्याय गोश्टीक ते यश हमखास तांकां मेळ्ळेंच समजा. आमचो मित्र रुपेश ठाणेकर हाका वाडदिसाच्यो मनापासून शुभेच्छा दिता. सामाजीक सांस्कृतीक मळार रुपेशाचें काम जें आसा हें काम खूब व्हडलें आसा. वयान जरी रुपेश ल्हान आसलो जाल्यार तेणी आज पर्यंत शिक्षणीक मळार जें काम केल्लें आसा तें खूब म्हणजे खूबच मोठें आसा. तेजें योगदान जें आसा विजयानंद ज्ञानप्रसारक संस्थे खातीर तेजें योगदान जें आसा हें योगदान म्हणजे वाखाणण्याजोगें आसा. आज ही संस्था प्रायमरी ते 12वी पर्यंत चलता आनी ही चलता आसतना ह्या संस्थेची इमारत जावं बाकीच्यो सुविधा ज्यो आसा ह्यो सगळ्यो सुविधा रुपेशान आपल्या परीन ह्या संस्थेक दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. रुपेश एक वेगळ्या क्षमतेचें नेतृत्व अशें आमी मानतात. आज मये मतदारसंघान राजकीय परिवर्तन जावपाची गरज आसा आनी हें राजकीय परिवर्तन जातलें जाल्यार त्या खातीर रुपेशा सारखे युवा जे आसा पळय हे फुडें येवपाक जाय. नमस्कार. आयज आमचो मित्र त्याच प्रमाणे सहकारी त्याच प्रमाणे आमचो विजयानंद ज्ञानप्रसारक संस्थेचो चेअरमॅन श्री रुपेश नारायण ठाणेकर हाचो वाडदीस आसा. ताका हांव उदय पत्रे जनरल सेक्रेटरी ऑफ विजयानंद ज्ञानप्रसारक संस्था हांव संस्थेच्या वतीन त्याच प्रमाणे म्हाज्या परिवाराच्या वतीन आयच्या दिसाचे ताका हांव हुनहुनीत परबी दिता. त्याच प्रमाणे ताका फुडलें आयुश्य भरभराटेचें वचचें बरें वचचें अशें हांव देवा कडेन तळेश्वरा कडेन मागतां. आनी त्याच प्रमाणे त्याच्या बद्दल सांगपाची गोश्टी म्हटल्यार हांव
माझो परिचय त्याच्याबरोबर 2014 एक गावचेच जरी असले तरी एक माझ्याकून खूप वर्षांनी तो लहान 2014 विजयानंद ज्ञानप्रसारक संस्थेच्या इलेक्शनान आम्ही एकीकडे आयले. त्यानंतर आम्ही 9 जण इलेक्शन आयले. त्या इलेक्शन 9 जणांच्या वतीन आम्ही परत त्याका आमच्या विजयानंद ज्ञानप्रसारक संस्थेचो चेअरमॅन म्हणून त्याचं निवडलेलो आसा. रुपेशा बद्दल सांगतले जाल्यार खुबशें आसा, पूण हांवें ताका जवळून पळयलां. तेजें कार्य अशें आसा की जे फुडल्या मनशाक जे फुडें मनीस येणारो मनशाक कसो ताका तेजे प्रॉब्लम सॉल्व करप हें तेजें एक ध्येय आसता. रुपेशाक केन्ना तुमी फोन केलो न्हू, कोणी भले कोणी आसूं जाल्यार तो जस्ट बाई खंय आसा पूण हांव येयलो एक म्हणजे अशें तेजें कार्य आसा. ताका लागून ताका आमच्यो डिचोली तालुका भंडारी समाजाच्या वतीन खूब खूब शुभेच्छा. आनी म्हाका अशें दिसता की रुपेश आयज तेणी लोक जळमळ आमी जेन्ना एक आयोजन केलें जेजो वाडदिवस साजरो करपा खातीर कमलाकांत तारीबाब आमी हेजें आयोजन केलें आनी आमचो विशय विचार हे सगळे कडेन मांडले आनी आमी सगळे मेळून तेजो एक बर्थडे सेलिब्रेट करपाचें आमी काम केलें. जाल्यार म्हाका दिसता आनी आमी जेन्ना ह्यो आमच्यो ज्यो आमंत्रण घेवन आमी निमंत्रण पत्रिका घेवन जेंचे कडेन गेले तेंच्यांनी विचारलें कितें बाबा कितें फुडें कितें MLA आनी कितें तयारी करता काय कित्याक आवश्यक करच्यो न्हू कित्याक सर जर अशे काही लोक जेंचे कडेन जे लोक 11 उठतात जे आमदार जाल्यार ते 11 उठटा आमकां 5 उठणारो असो मनीस आसा हो रुपेश ठाणेकर. अवश्य तेजो विचार तेणी करचो आनी आमी सदैव तेंच्या फाटल्यान आसतले. हांव श्री धर्मा वासुदेव चोडणकर सम्राट क्लब इंटरनॅशनलचो डायरेक्टर फॉर एक्सटेन्शन आनी माजी आमदार. आज आमचे मित्र आनी युवा उद्योजक श्री रुपेश ठाणेकर हांचो वाडदिवस आसा. त्या वाडदिवसाक तांकां हार्दिक शुभेच्छा दिता आनी तांकां तेज्या फुडले कारकिर्दीक सुयेज चिंतिता. रुपेश ठाणेकर जरी वयान ल्हान आसलो जाल्यार तेजें कार्य आज ह्या वाठारांत खूब मोठें आसा. अनेक क्षेत्रांत तो काम करता, अनेक क्षेत्रांत अनेक लोकांक तो मदत करता आनी खंय कितें अडलें नाडलें आसलें जाल्यार तांच्या फुड्यान रोखडोच धांवन पावता. ताजें नेतृत्व जरी आमकां मोवाळ अशें दिसलें जाल्यार ताजें नेतृत्व मोठें आहा आनी जे अपार्ट फ्रॉम क्रिडा सम्राट आनी कितें शिक्षणीक क्षेत्रांत तो जे आज योगदान दिता ताका तोड ना. ताजी जी टीम ताच्या बरोबर आसा त्या टिमीन बरोबर घेवन आज तो विजयानंद ज्ञानप्रसारक विद्यालयाचो अध्यक्ष म्हणून काम करता. ज्या विद्यालयान हायर सेकंडरी आनी प्रायमरी अशी इश्कोलां 2 कडेन चलयता, मया आनी तिकाजण. आनी त्यान भायर ताजो इतर जे व्याप आसा ते आसा. एक मनमेळावू अशें व्यक्तिमत्व आहा. कोणी कितें सांगलें जाल्यार हा म्हणटा आनी फुडें वता.